कुठ्ठाळे वाठारांतल्या शेतांनी खारें उदक भितर गेल्ल्यान पिकावळीचें व्हड लुकसाण जालां। लुकसाण जाल्ल्या शेतांचे शेतकी अधिकारी, कुठ्ठाळेचे आमदार आंतोन वाझ आनी हेरांनी पळोवणी केली। हे वेळार शेतकारांबरोबर संवाद साधून लुकसाणेचो नियाळ घेतलो। खाऱ्या उदकाक लागून शेतांची नाशाडी जाल्ल्याचे शेतकारांनी सांगले। तशेंच संबंधीत शेतकारांक लुकसाण भरपाय दितले अशें आश्वासन शेतकी अधिकाऱ्यांनी दिलें। जी शेतां आसलीं ती कोरपोन गेल्या आनी कोरपोन गेल्या म्हटल्यार म्हाका दिसता खारें उदक जें आसा तें आमच्या शेतान पावलें आनी हे शेतान जी शेतां आहा ती आमची सकयली सगळीं शेतां सगळीं आमची पिड्यार जाल्ली आसा। आतांच आमी पळयलां, तुमी तो व्हिडिओ बी काडला आसतलो आनी शेतां सारकी लोकांनी पिड्यार जाल्या। हांव आमचे गव्हर्मेंटा तशें आमचे जे डिपार्टमेंट जे आसा एग्रीकल्चर हेकाय हांव रिक्वेस्ट करता जाता ते बेगीन तांकां कंपल्शन कितें मेळपाक जाय तें ताबडतोब तांकां दिवचें, कित्याक इतले आमचे कश्ट करून आमच्या शेतकारांनी शेतां रोयलेलीं पूण अकस्मात अशी तर पिड्यार जाली जाल्यार लोकांचे जे कितें एफर्ट आसले ते आमकां मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट। ताका लागून जाता तितले बेगीन तुमी प्रोसेस करून ताचो जें कंपल्शन आहा तांकां दिवचें। तशें म्हाका डावट पडलो कित्याक हांव जाणा आमकां पयलींच्या भाशेन चडसो पावस ना। आयज पळयलें कित्याक जेन्ना पावस पडटा तेन्ना जे खारें उदक येता तेन्ना मिक्सअप जाता आनी तेन्ना तितलें हें जावपाक ना। ताका लागून म्हाका दिसता हें खारें उदक आहलेलें तशें उरलें। आमकां पावस जर पडलो जाल्यार तें मिक्स जावन तें शेत अशीं जावपाक शकनासलें। तरी आसतना आमी गव्हर्मेंटा लागीं मागता आमच्या डिपार्टमेंट आसा तें जाता बेगीन ताका कंपल्शन दिवचें। कमी पावस ह्या वर्सा खूब कमी पडला। त्या पावसाक लागून सलायनिटी जी आसा ती अजुनूय उरलेली आसा। सलायनिटी मागीर हाय टायडाचेर कितें आसा तर भितर येता न्ही शेतान उदक, सो ते सायडीच्यान सकयली जी शेतां आसा ती करपान येवपाक लागली आसा। सो ओनली बिकॉज ऑफ सलायनिटी हे वॉटर। सो हांवें तांकां सांगलां शेतकारांक सगळ्यांक की डॅमेज आसा पळय क्रॉप त्याचो फोटो मारा आनी आमच्या ऑफिसान एप्लिकेशन फॉर्म आसा तेवूय हांव तांकां दिता। सो एप्लिकेशन फॉर्म भरून दिया म्हणून। आमची अंडर शेतकरी आधार निधी स्कीम आसा, आमी 40,000 पर हेक्टराक तांकां दिता। म्हणजे 1 स्क्वेअर मिटराची कोणाची डॅमेज जाला जाल्यार ताका 4 रुपयाच्या प्रमाणे आमी तांकां सबसिडी दिता। सो तेंची जाता तितके बेगीन हांव फॉर्मां घेतलो कलेक्ट करून जाता तितके बेगीन तेंचे केसीस प्रोसेस करतलो आनी जाता तितके बेगीन तांकां एसिस्टंट मेळचें म्हणून हांव ट्राय करता।